Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Glorify. Thank you, Mighty God, Father. Thank you, hallelujah. Jesus. Worship, Lord Hallelujah. Jesus. Praise you, Thank you, Jesus. Jesus. Hallelujah. Arikantu ka Jesus. Mahimatu ka Jesus. Paglantu ka Jesus. Vandantu ka Jesus. Vaibhavantu ka Jesus. Redhantu ka Jesus. Namantu ka Jesus. Pranamtu ka Jesus. Ulistantu ka Jesus. Jai ka Jesus. Utsahantu ka Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Glorify. Praise Mighty you, God, Jesus. hallelujah. Thank you, Worship, Lord. Lord Praise you, Jesus. Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I see this aparata. Sitaun tuka sumia Jesu, Jai Jai tuka sumia Jesu, Hosanna tuka sumia Jesu, Hallelujah, 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 Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. तेव्हा का आज आम्ही अर्घा दिव्या देवाची स्तुती करून परत आमका आणि एक दीस देवान आमका फोव केला तर सकट सांगता मिळून देवाची स्तुती करूया देवा आम्ही महिमा दिवया आणि हे प्रेयर हे सगळे मागणे आम्ही आराम करूया बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता ते संवसारान जाव आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आंबकशिता तशी आमची पातकां आंबगोस आनी आमकां दाळीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन. नमान मेरे कृपेन भरलेले समिती जे सांगता स्त्री आमतेर तूं सदैव आनी सदैव पॉलचे कुशेन जेजो भगवंती मरिये देवाचे मे आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पिता आनी पवित्र आत्म्याक दसा दिन सात आनी सदां सर्वता आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. देवाचे उतर सांगता आमकां किर्तनाचो ग्रंथ 105 अध्यायांत हालेलुया म्हणून सर्वेस्पराक तुमी अर्घां दिया ताचें नांव उलो मारा परजामध्ये ताची कृत्यां तुमी परगट करा ताका गितां गाया आनी ताची स्तुती करा ताची अस्तर्यां तुमी वर्णिया ताच्या पवित्र नांवाक अभिमान बघा सर्वेस्पराक सत्यल्यांची काळजां उल्हासूं. आज कंडे जावन आमची काळजां उल्हासूंक जाय आमी संतोसूंक जाय कित्याक कालच्या दिसा आमी पवित्र त्रिंदादीचें फेस्त आमी आचरण केलें आनी ताच्या आदल्या आयतारा आमी प्रत्येक जावन पवित्र आत्म्याचे अभिषेक आमकां प्रत्येक जावन पेंतेकोस्त आमी संभ्रमान आचरण केलें आनी येवसो आयतार आसा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या फेस्त आमी आचरण करता. हे तिनी आयतार भारी एक म्हत्वाचे आयतार जावन आसात आमकां देखून आज आमी प्रत्येक जावन ह्या सगळ्या जिवितांत आमी देवान आमकां लाभिल्ल्या सर्व उपकारां खातीर देवाची केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर आमी ताची स्तुती करया ताका मेरगां दिवया आनी ताची महिमा आमी वाखनया कित्याक तो सर्वेस्पर देव आमकां सर्व वायटांतल्या अवघडांतल्या अनवरांतले तो राखता पिडेशिरेंतले राखता निवारता आनी आमकां सुशेग दिता आनी ह्या संवसारांत बरी जिणी जिवंक जाली कृपा आदारी सर्वेस्पर देव ताच्या पुता मारिफात आमकां फोव करता देखून पवित्र आत्म्याची मजत मागून ह्या वेळार देवाची स्तुती करया देवाक मेरगां दिवया देवाची महिमा आमी वाखनया. सगळे आमी तले पेटोवन देवाची स्तुती करया देवाक मेरगां दिवया. देवानिकी ದೇವರಿಗೆ
ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು. ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನೀಡುವ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು. ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನೀಡುವ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ, ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ, ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನು. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. देवाची स्तुती करूया, देवाके मर्ग दिवया. देवाचे चड आनी चड आमी गुणगान आमी करया, कित्याक म्हळ्यार देवाची महिमा आमकां पळोवंक मेळटा. देवाची स्तुती आमी करता आसतना देवाची सकत आमचे थंय देवून येता. आमचें एक नवें जिवीत सरेस्पोर देव आपल्या पुता मार्फत आमकां दिता. तर स्तुती करूया, ताका अर्घ दिवया, ताची महिमा आमी वाखाणया. ಪೀಡಿಸಿದರು ನನ್ನ ಕೇಡಿನಿಂದ, ವಾಸಿ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಯ ಕಾಯಿಲೆಯ. ಬಿಡಿಸಿದರು ನನ್ನ ಕೇಡಿನಿಂದ, ವಾಸಿ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಯ ಕಾಯಿಲೆಯ. ಮುದ್ದು ಕಂದ ಎಂದೆನ್ನ ಕರೆದು, ಮುದ್ದಾಡಿ ಮುದ್ದಿಟ್ಟರೆ ನಗೆ. ಮುದ್ದು ಕಂದ ಎಂದೆನ್ನ ಕರೆದು, ಮುದ್ದಾಡಿ ಮುದ್ದಿಟ್ಟರೆ ನಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ, ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ, ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನು. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. हर एकल्या आमच्या जिविताच्यो घडयो देवाच्या हातांत आसात. आमी कितलीं वर्सां जियेता ह्या संवसारांत ती देवाच्या हाती आसा, हें आमकां कळीत ना. पूण आमी आसता म्हणसर ह्या संवसारांत देवाची स्तुती करून जियेवया, देवाक महिमा दिवन आमी जियेवया, देवाच्या सांगत आमी दिवया, देवाच्या कृपेंत आमी जियेवया. हेच भाग जेजून आमकां दिला. तें पवित्र आत्म्या मार्फत आमी जोन काण घेवया आनी देवाची स्तुती करया. ನೀಡಿದೆ ನಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ, ಮಾಡಿದೆ ಹೊಸ ಅಭಿಷೇಕ. ನೀಡಿದೆ ನಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ, ಮಾಡಿದೆ ಹೊಸ ಅಭಿಷೇಕ. ಬಂಧನದಿಂದೆನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ, ತುಂಬಿದೆ ನಗೆ ಹೊಸ ಹರುಷ. ಬಂಧನದಿಂದೆನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ, ತುಂಬಿದೆ ನಗೆ ಹೊಸ ಹರುಷ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ, ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ, ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನು. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. ಮಹಿಮೆಯು ದೇವರಿಗೆ, ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು. ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನೀಡುವ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಮಹಿಮೆಯು ದೇವರಿಗೆ, ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು. ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನೀಡುವ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ, ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ, ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನು. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ.
ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ, ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನು, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ, ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನು. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Thank you Lord, thank you Father, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Hallelujah 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 hallelujah. Glory 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 glory, all glory to you Lord Jesus. Hallelujah hallelujah shabara bara shara hallelujah 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 shandara bara bara shakaranda hallelujah 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 shira bara bara shabara bara bara hallelujah 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 hallelujah. Thank you Lord, thank you Father, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Hallelujah 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 hallelujah. Hallelujah 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 hallelujah. Thank you Father, thank you Lord, thank you Lord, praise thank the you Lord. Jesus, thank Glory you to Holy Almighty Spirit. God, hallelujah, Hallelujah worship Lord hallelujah Jesus. hallelujah Hallelujah, hallelujah. महिमा तुझे, क्लाप तुझे, वंदन तुझे, वैभव Hallelujah तुझे, hallelujah 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 hallelujah. प्रणाम Thank you Lord, thank you Father, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Hallelujah 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 hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Thank you Father, thank you Jesus, praise the Lord. देवाचे उतर सांगता आम्ही इसाया प्रवादीच्या पुस्तकाने वाचल्यार 40:3 अध्याय 18व्या वाक्या. तुमच्या जिवितांत पूर्वी कितें घडलां तसो उगडास तुमी करिनाकात. आदीं कितें केलां तें मनांत हाडी नाकात. पळय हांव एक नवें कार्य आतां हांव करतां, आतांच तें उजवाडा येता म्हणटा. तुमकां तें दिसना काय? देखून एक देवाची स्तुती करतना, देवाक अर्घ दिता आसतना आमच्या जिवितांत देव नवी नवी कार्य करता, नवे नवे संगती आमकां दिता, नवे नवे अभिषेक आमकां तो दिता. देखून आमी कितें आमची खंत करन, बेश्टें तरी बेजार करन आनी कालें करन बसच्या बदलाक आमी स्तुती केल्यार, देवाक अर्घ दिल्यार, देवाची महिमा आमी वाक्यान केल्यार कितलेंगी बरेंपण आमच्या जिवितांत घडटा. थोडें न्ही कालें करचें, बेश्टें तरी कंत करना, निकालें करना, मागणें करूंक ना, आयकूंक ना, खंयची स्तुती ना, खंयचें ना, तें टेन्शन माथ्यार एक पुरवत पडले बरी करन जिवितांत जियेत आसतना आमकां कितें फायदो जाता, आमकां लुकसाण तें. देखून ताच्या बदलाक जाल्लें ताचें देवाचें उतर क्लियर सांगता. पळय पुर्वी कितें घडलां तें तुमची उडास हाडिनाकात, तें उडास करिनाकात. आदीं कितें तुमी केलां तें मनांत हाडिनाकात. जावंक पुरो आमचें जिवीत कोटेपण आसलें, वायट आसलें, कितें आसलें, पूण आतां पळय देव एक नवें कार्य करता म्हणटा. आतांच तें उजवाड येता, तुमकां तें दिसना काय? वय हांव अरण्यांत एक रस्तो हांव करतलो आनी सुके कोरडे भुंयत हांव न्हंयो उपजयतलो म्हणटा. आमचें जिवीत खंय सुखीदाड पडल्या, खंय वायट आसा, कितें आसा तें सगळें जेजू समर्पण करून देवाची स्तुती करया आमी. कित्याक देवाची काकुळटांनी कृपा आमकां मेळटा आसतना, देवाची दैवीक सकत आमचे थंय वालता आसतना, पवित्र आत्मा आमचे थंय वालता आसतना आमकां स्तुती करूंक जाता, आमकां अर्घ दिवंक जाता. हो वेळ देवा सांगाता रावन आमी स्तुती करचो, देवाक आमी अर्घ दिवचो. आमची सगळी कितें पिडा शिडा आसा पळय, निरासपण आसा, सलवणी, तें सगळें समर्पण कर दिवया. आनी ह्या गिता वेळार आमी स्तुती करतना जायतें बरेंपण तुमच्या जिवितांत जातलें, मस्त पिडा शिडा गूण जातली, तुमकां सर तरेची सुटकाय ह्या गिताद्वारे मेळटली. देखून सगळें आमी देवाची स्तुती करया, देवाक आमी अर्घ दिवया, देवाची महिमा आमी वाक्यान ह्या गिताद्वारे. ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆತ ಉನ್ನತ, ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು.
ನಾ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತ ಉನ್ನತ, ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು. ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ, ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ, ದೇವರ ಮಗನು ನಾ, ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾ. ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ, ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ, ದೇವರ ಮಗನು ನಾ, अभिषक्तनु ना. सगळे आम्ही स्तुती करूया, देवाक मेहरबान दिवया. प्रत्येक जण आम्ही मागताय वेळा तुमच्या सगळ्या इंटेन्शना खातीर आमी मागता. तुमची चोर कितें गरजो आसात ते कितें तुमी आमच्या मॅसेजीन घाल्यात ते सगळ्या खातीर आमी मागताय. ह्या वेळार प्रत्येक जावन जेनिफर खातीर आमी मागता, ताका बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागता. आमी सगळ्या आमच्या जिवितान, तुमच्या जिवितान जर खंयच्याय रितीची पिडा आशिल्ल्या जाल्यार ताचे खातीर आमी विशेषता मागता. ಸಂತೋಷಿಸುವೆ, ಸಂತೋಷಿಸುವೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ, 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 ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ. ನಾ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತ ಉನ್ನತ, ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು. ನಾ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತ ಉನ್ನತ, ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು. आम्ही मागया प्रत्येक सण देवाचे एक सगळ्यात तुमच्या ते देवाने येवच्या खातीर. बाबा बाबा रख बाबा शिर लक बाबा शंकर बरे कर बले रकले जीजा 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 वर बाबा 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 शिंजा ते सेवरीन डिसोसा म्हणल्या बहिणीक कॅन्सर पिडेतान सुटका जावच्या खातीर आमी मागता. ह्या वेळार जेजू आपट जेजू सेवरीन डिसोसा संपूर्ण तरान सुटका दी. ह्या वेळार जेजू मागता. जेजू बरे बाबा बाबा शंकर जीजा 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 हिरा बाबा फ्रांसिस रॉड्रिगेजच्या कुटुंबाक डेलिव्हरन्स जावच्या खातीर मागता. चोर तिची सुटका मेळच्या खातीर मागता. वेळा जेजू हिरा बाबा रेखला विरेदके शंकर बरे कर बले रकले जीजा. ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಿಸಿದ ಯಾವ ಆಯುಧವು ಜಯಿಸದು. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತ ಉನ್ನತ, ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು. ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಿಸಿದ ಯಾವ ಆಯುಧವು ಜಯಿಸದು. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತ ಉನ್ನತ, ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು. ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ, ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ, ದೇವರ ಮಗನು ನಾ, ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾ. ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ, ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ, ದೇವರ ಮಗನು ನಾ, ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾ. ನಾ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತ ಉನ್ನತ, ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು. ನಾ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಆತನಿರುವಾತ ಉನ್ನತ, ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, 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 hallelujah. ಬಹುಮಗಳ ಜೀಸು ಮಾಗ್ತಾ ಅವಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಾನ್
Irene agadir Irene Montero काही हॅवीनेस साईड हॅवीनेस स्टिफनेस बॅक पेन डिप्रेशन सगळे जेजू तुझ्या नावान ते तुटून पडेन दी तू कोण तुझे मी जेजू मिलियन डिसोजाचे लंग्स इन्फेक्शन यात वेळार गुण जाऊन दी जेजू तुझ्या दैविक सत्तर आयव्हन पिंटाचे बॅक पेन आणि चेस्ट प्रॉब्लेम सगळे ब्रिथिंग प्रॉब्लेम या वेळार जेजू सुटका जाऊन दी या वेळार दैविक सकत सुमया जेजू देवण येऊन दी जेजू मर्लेन डिसोजा कुटुंबा खातीर भुरग्यां खातीर मागता संपूर्ण तरेन कुटुंबा सुटका दी सुमया जेजू मागता सुमया जेजू या वेळार फ्लोरीन कोयलो इच्छे खातीर संपूर्ण तरेन सुटका जावच्या खातीर देवाची काकूळ तांणी कृपा सुमया जेजू मनशां मेळच्या खातीर बापा डोरोथी अलेक्स हिच्या सौर गरजां खातीर मागता बापा मेल्सिया रेबेल्लो हिच्या खातीर आमी मागता सुमया जेजू काकूळ कर जेजू ह्या वेळार सुमया जेजू काकूळ कर जेजू हर एक जेजू फ्रांसीस रॉड्रिगस हिच्या सौर गरजां खातीर तांकां संपूर्ण तरेन डेलिव्हर जावच्या खातीर प्रशांती क्रास्ता हेच्या सर्व बाबा गरजां खातीर तेजे भुरग्यां खातीर आमी मागता विजडम नॉलेज सगळें मेळचे खातीर मागता बाबा प्रिथिलाच्या डिसोजा हिका संपूर्ण तरेन गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम दा हिलींग जावच्या खातीर मागता सुमया जेजू ह्या वेळार दैवीक सकत ह्या वेळार भळोवन येवन दी बाबा सविता मॅनेजर्स हिच्या सर गरजां खातीर मागता जॅस्लिन रॉड्रिगस आनी कुटुंबा खातीर जेनिफर रेबेलो आनी कुटुंबा खातीर बापा संपूर्ण तरेन जेनिफर रेबेलो तुज्या नांवान मागता आसतना तुजें मिसांव करून दा कृपा दी आदार दिजो हर एक वायट सत्य तुटून पडून दी जेजू आयरेन पीटर डिसोजा जे सर गरजां खातीर मागता बापा महेश लोबा आनी कुटुंबा खातीर मागता बापा ह्या वेळार सविता फेराव आनी कुटुंबा खातीर बिना पिंटो आनी कुटुंबा खातीर मागता बापा हेनरी क्रासा खातीर म्हाका संपूर्ण तरेन सुटका दी हर एक बापा तेजे प्रॉब्लेम कितें आसा जेजू समया जेजू जे नवस प्रॉब्लेम जावं तुझ्या नांवान ह्या वेळार आपड जेजू सुटका जेजू मागता बापा जेजू डायना मोंथेरो हांच्या सौर गरजां खातीर कुटुंबा खातीर मागता बापा गेविन रॉड्रिगस मागता शर्मिन मोंथेरो खातीर मागता एडवर्ड मोंथेरो खातीर मागता सविता फेराओ खातीर मागता जॉस्पिन रॉड्रिगस खातीर मागता सुमया जेजू ह्या वेळार सगळे बापा ह्या कुटुंबा सगळ्यांक आशीर्वाद मेळोवन दी सगळे वायटेचे सत्य सुमया जेजू संपूर्ण तरेन सुटका दिवन दी जेजू मारियम पिरेरा खातीर मागता बापा तिच्या घोवा खातीर मागता नवऱ्या खातीर मागता सुमया जेजू संपूर्ण तरेन तांकां सगळ्या कुटुंबाक बरी भलायकी मेळोवन दी जेजू तेल्मा पिंटो आनी फ्रांसीस पिंटर भुरग्यां खातीर मागता जेजू संपूर्ण तरेन सुटका मेळोवन दी बरी भलायकी मेळोवन दी सकट देवाची स्तुती करा हालेलुया 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 thank you Lord thank you Father thank you Jesus thank you Holy Spirit hallelujah hallelujah we worship you we adore you Lord Jesus hallelujah 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 thank you Lord thank you Father thank you Jesus thank you Holy Spirit hallelujah संपूर्ण तरेन बरी भलायकी हर एक वायटेचे सत्य जेजूच्या नांवान glory 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 glorify name of the worship 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 Lord Jesus hallelujah 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 दैविक सकत देवान येवन दी वेळार हालेलुया 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 hallelujah हिरा बाबा रे कलबरे hallelujah 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 एकेडी बोर तुमची कितें इंटेंशन आसा ते तुमची कितें गरजा मागा ह्या वेळार अभिषेका खातीर एनॉयंटिंगा खातीर आमी मागया कित्याक देवाचेर आमी राखून रावलेली भुरगीं आमी देवाच्या आशिर्वादां खातीर राखून रावली आमी देवाच्या कृपेक राखून रावली देवान आमकां आपण गुण करचे खातीर राखून रावली खंडीत आमी राखून रावलो वेळ पाड जावचो ना आज आमी सांगता मेळून मागता आसतना हर एक तुमी कितें इंटेंशनां घाल्यात ती सगळीं सुटका मेळटली आनी बरेपण जातलें आनी सगळे तुमच्या देवाची काकूळ आनी कृपा तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या जिवितांत सुमया जेजू देवान येतली जेजू म्हणून मागता ह्या वेळार सगळं जेजू आंपड जेजू आपण जुलियट फर्नांडीस कुटुंबा खातीर सुमया जेजू लविना मस्कारेने सजा सगळ्या भुरग्यां खातीर तांच्या स्टडीसा खातीर जेजू सर्व रितीचे सिकनेस बापा वेल्मा खातीर सगळे सिकनेसांचे सुमया जेजू आनी शायनिंग स्टार हिच्या सर गरजां खातीर आवय खातीर जेजू आज तिच्या आवयचो बर्थडे सेलिब्रेशन करतना धराळ आशिर्वादांनी तांकां भर जेजू आनी प्रत्येक जाण आज ब्रदर फ्रांसीस लोबा आनी ग्रेसीबाईंची वेडिंग एनिवर्सरी 40 इयर्स संगता येदोळ मुसर तुवें दिलाय आनी मुखलें जिवीत संगता जिवंक जाय कृपा आदार तांकां दी जेजू आशिर्वादीत कर म्हूण मागता बापा रियकलांचें जिवीत आनी हालेलुया 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 सगळे आमी ह्या गिताद्वारे स्तुती करया बाबा Jesus Jesus thank you Lord hallelujah praise the Lord glory and mighty God hallelujah worship Lord yara baba chandar bare karbala rekala Jesus 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 thank you Lord praise the Lord glory and mighty God hallelujah worship Lord Jesus
Jyoti D'Souza Putma Kadir Maktam Soumya Jesu Baba Irene Peter D'Souza Intention Kadir Maktam Maria Predan Thakle Samasya Pariyar Zoncha Kadir Maktam Priscilla Pais Priyanka Vishal Priyanka the Sor Garza Kadir Maktam Jesu Vira Baba Karakale Jesus thank you Jesus thank you Lord ಕರ್ತನಿಗೆ ಕಾಯುವವರು ಅವಮಾನ ಹೊಂದರು ನಿಜವಾಗಿ ಅಂತ್ಯವುಂಟು ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದು ಕರ್ತನಿಗೆ ಕಾಯುವವರು ಅವಮಾನ ಹೊಂದರು ನಿಜವಾಗಿ ಅಂತ್ಯವುಂಟು ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಅದ್ಭುತವ ಹೊಂದಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಅದ್ಭುತವ ಹೊಂದಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ Soumya Jesu Maria Pereza कुटुंबाचे सगळे लोनाचे प्रॉपर्टीचे समस्या सगळे परिहार कर Soumya Jesu मिल्यानंतर जागो सगळं आशीर्वादित कर Jesu I even see a stomach pain आणि सगळे बॅक पेन सगळे गुण जाऊन Soumya Jesu मागता आम्ही ॲग्नी सकतील Soumya Jesu त्याचे फ्लॅट सगळे विकून शकतील सायमन खातीर त्याच्या सौर गरजां खातीर मागता जजमेंट त्याच्या डेलिव्हरन्सनी ताका संपूर्ण हिलिंग जावच्या खातीर मागता हेलन कास्टेलियनच्या सर गरजा खातीर मागता बाबा ह्या वेळार हालेलुया बाबा हिरा बाबा सायमन रोडच्या सगळ्या गरजां खातीर स्टमक पेन आणि सगळ्या सुरक्षा मेळच्या खातीर सुनील लोबाच्या कुटुंबा खातीर त्या सगळ्या बिझनेसा खातीर आमी मागता जेजू ह्या वेळार तुजी दैवीक सका देवण येवदी हिरा बाबा हिरा बाबा ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನವ ನೆರವೇರಿಸುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನವ ನೆರವೇರಿಸುವ ಸುಳ್ಳಾಡದು ನೆರವೇರುವುದು ತಡವಾದರೂ ನಾ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಸುಳ್ಳಾಡದು ನೆರವೇರುವುದು ತಡವಾದರೂ ನಾ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಅದ್ಭುತವ ಹೊಂದಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಅದ್ಭುತವ ಹೊಂದಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ विशेष जाऊन मागा या वेळार एक दोघां जणांक जेजू दर्शनाचे गिफ्ट दिता दर्शनाचे गिफ्ट विजन दिता विजनार तुमकां नवे संगती जेजू कलीत करता दर्शनाचे गिफ्ट विजनाचे गिफ्ट दिता कोणाकी जाय जाल्यार तुम्ही क्लेम कर मागा या वेळार तुम्ही आशय तुम्ही ताने या देवान दिवच्या पवित्र तुमच्या गिफ्टा खातीर आशय आणि ताने या वेळार हिरा बाबा शिंदर बरे सरिता नवीन हांच्या खातीर मागता बाबा या वेळार ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಸಂಬಂಧವು ಅಗಲಿದರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಸಂಬಂಧವು ಅಗಲಿದರು
ಕರೆದಾತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು ಸುಖ ಜೀವನ ಬರಮಾಡುವನು. ಕರೆದಾತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು ಸುಖ ಜೀವನ ಬರಮಾಡುವನು. ಕಾಯುತ್ತಿರುವೇನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಅದ್ಭುತವ ಹೊಂದಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ. ಕಾಯುತ್ತಿರುವೇನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಅದ್ಭುತವ ಹೊಂದಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ. एक कोणगी मागोवन आसा आपल्या भुरग्याक खंयच्या सैरीक जावच्या खातीर ते चेडू भुरग्या खातीर हांव ह्या कोणगी मागती आसा. असल्या एका चेडू भुरग्याक ह्या वर्साक एक बऱ्यांतली बरी सैरीक जाता, एक बऱ्यांतले बरी सैरीक जावन तुमचें लग्न जाता. ह्या कोणाक हे मागता जाल्यार तुमी क्लेम करा आनी मागा. ह्या वेळार तुमी कोणी भुरग्यां खातीर मागता जाल्यार सैरीके खातीर मागता जाल्यार हे संदेश क्लेम करा आनी ह्या वर्साक बऱ्यांतले बरें देव ताका एक बरी सैरीक मेळटा. देवान फावो केल्ली जोडी, देवान फाव केलो तो चेडो समी तांकां दिती आसा आनी ह्या वर्सा भितर ताचें काजार जाता, लग्न जाता. हे संदेश स्वीकार करा आनी मागा. हिरो बाबा रेख बाबा शंदर बरें कर बरें जीजा. हालेलुया 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 जीजा. थँक यू लॉर्ड जीजा. ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾಣಲು ಮೊಣಕಾಲಲ್ಲಿ ಕಾಯುವೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾಣಲು ಮೊಣಕಾಲಲ್ಲಿ ಕಾಯುವೆ. ಬಲ ಹೊಂದುವೆ ಎದ್ದೇಳುವೆ ಹದ್ದಿನಂತೆ ನಾ ಹಾರುವೆ. ಬಲ ಹೊಂದುವೆ ಎದ್ದೇಳುವೆ ಹದ್ದಿನಂತೆ ನಾ ಹಾರುವೆ. ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನಾ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಅದ್ಭುತವ ಹೊಂದಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ. ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನಾ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಅದ್ಭುತವ ಹೊಂದಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ. ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನಾ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಅದ್ಭುತವ ಹೊಂದಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ. ಅದ್ಭುತವ ಹೊಂದಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ. ಅದ್ಭುತವ ಹೊಂದಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 hallelujah 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 hallelujah. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Father, praise the Lord, glorify mighty God, hallelujah, worship Lord Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. हे रबरे कलबरे दे संदर बर जीसस जीसस. आम्ही मागता वालात सलोमी खातीर त्याच्या एग्जाम्स आनी सगळे बऱ्या तरेन जावचे खातीर जॅनेट मंत्र्यान कुटुंबा खातीर आमी मागता. सोमिया बिना पिंडांनी कुटुंबा खातीर मागता. तांचें कितें बिल्डिंगाचें काम बेगीनच जावन तांकां फ्लॅटां पाटी तांकां मेळचे खातीर हर एक तुमच्यो गरजो कितें आसात ह्या वेळार मागया आनी खंडीत जावन देवाचें अभिषेक अनॉयंटींग आमचेर आनी कितें वाळती आसा वाळती आसा वाळती आसा रिसीव करा. हर एकली जी कोणाक जाय ती करपा वळे ती काकुळतो रिसीव करा. ह्या वेळार दैवीक सकत ह्या वेळार देवण येता. ह्या वेळार देवण येता. ह्या वेळार हालेलुया जीसस 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 hallelujah 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 hallelujah. Thank you Father, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Hallelujah 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 hallelujah. हालेलुया. देवाचे उतर आज आमी आयकुया. देवाच्या उतराची सकत आमच्या जिवितांत आज देवान येवच्या खातीर विशेष जावन देवाची काकूळ आनी कृपा आज आमकां मेळच्या खातीर आमी हें देवाचें उतर ह्या वेळार आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आमी कालच्या दिसा पवित्र त्रिंदादीचें फेस्त आमी आचरण केलें.
हे पवित्र त्रिंदाचे फेस्त बाप पूत आनी पवित्र आत्मो हे फेस्त मात्र आचरण केल्यार जाय पावना. देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो आमच्या कुडींत बिडार करना आसा तें आमी समजून काणगेचें. देखून आमचो कुडीचो एकवट देवा सांगता आसूंक जाय म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता. ते जाल्यार मात्र हें पेंतेकोस्त कशें आमी संभ्रम केलें पळय तशेंच हें पवित्र त्रिंदाचें फेस्ती संभ्रम आमी काल केलें तें आमच्या जिवितांत जारी जायचें. दोनी फेस्तां आमच्या जिवितांत जारी जायचें आनी मुखल्या आयतारा आमी संभ्रम करचें तें फेस्ती कुडी रक्ताचें फेस्त, जेजूच्या कुडी रक्ताचें फेस्त तेंय आमी संभ्रमान आचरण करूंक आसा. देखून कितें सांगता आमकां देवाचें उतर ह्या पवित्र त्रिंदाची वळख कशी धरची, कशी आमच्या तो कुडींत वस्ती करता, बाप कशें वस्ती करता, जेजू कशें वस्ती करता, पवित्र आत्मा कशें वस्ती करता ह्या विशयांत आमी समजून काण घेवया. एफेसकारांचें पत्र 4 अध्याय 4 वाक्यांतावन आमी वाचल्यार अशें आमकां कळटा. एफेसियन्स चॅप्टर 4 वर्स 4 जावन 6 म्हणसर 4 to 6. जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यान आटापला एकच भरवसो देवान आमकां एक भरवशा खातीर एक आपोवणें दिलां. एक दृढ विश्वास आमी दवरचे खातीर देवान आमकां आपोवणें दिलां आनी त्या आपोवण्यांत एकच भरवसो आसचो. तशें एकच पवित्र आत्मो आनी त्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमी सक्कड एकच कूड जाल्या. आमी विंगड जाल्यार आमी देवा थंय एकच. देखून आमकां दिल्लो तो भरवसो, आमकां दिल्लो तो भावार्थ आनी त्या भावार्थाक देवान आपोवणें दिल्लें आसतना पवित्र आत्मो एकलोच आनी आमची कूड तो एक नवी करता. तुमी सक्कड एकच कूड जाल्यात म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. आनी मुखार आमकां सांगता देवाचें उतर तुमकां समेस्तांक एकच सोमी, आमकां हर एकल्यांक एकच सोमी, एकच पवित्र आत्मो. पळय क्लियर सांगता आमकां समेस्तांक आसा एकच सोमी, एकच भावार्थ आनी एकत्र पवित्र स्थान. आमी हर एकल्यांनी पवित्र स्नान जोडलें, बापाच्या पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी पवित्र स्नान जोडलां. तेन्ना आमकां कळीत ना जावंक पुरो आमची आई बापूय आमच्या बगले नासली, आमची पोदर मोदन बगले नासली आनी आमचे खातीर तांणी जाप दिल्ली, आमकां कळीत नासले विशय. पूण ते जाल्यार आमकां मेळिल्लो एकच पवित्र आत्मो, एकच भावार्थ आनी एकच पवित्र स्थान. हर एकल्यांक संवसारांत कोण पुला जेजूचें पवित्र स्थान घेता पळय तें हर एकलो एकच पवित्र स्थान घेता. दुसरें जावंक पुरो, विधानान दुसरें जावंक पुरो. आमकां पवित्र सभेन कॅथोलीक पवित्र सभेन आमकां ल्हान भुरगेपणार दितात. पूण दुसऱ्या तुमी ग्रुपांनी गेल्यार, दुसऱ्या पंगडांनी तुमी गेल्यार तांकां व्हड जाल्या उपरांत पवित्र स्थान दिवचें. ल्हान आसतना दिनात, ल्हान आसतना तांकां समजून आसना म्हणून. देखून आमकां ल्हान आसतना पवित्र स्थान दिल्यार क्रिस्म दिवचो आमकां जानवा येयल्या उपरांत. ते क्रिस्म म्हळ्यार पवित्र आत्म्याचो आनी एक वांटो आनी डबल एनॉयंटींग तें आमकां कितें पवित्र स्थानान मेळटा पळय ताचे की डबल एनॉयंटींग तें आमकां क्रिस्म मारिफात मेळचें. देखून हेरांक दुसऱ्या हातूं क्रिस्म ना, तांकां पवित्र स्थान मात्र आसचें. देखून तेंचें पवित्र स्थान तांकां प्राय जाल्या उपरांत दिवची. पूण आमकां भुरग्यां तो आमकां पवित्र स्थान घेता. कित्याक ल्हान भुरग्यांक ते पवित्र स्थान दिल्ले वरवीं आमी पवित्र सभेचे सांदे जाता आनी तें पवित्र स्थान दिल्ले वरवीं आमी देवा थंय एक करता. ल्हान भुरग्यार आमी एक करता. बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे थंय वस्ती करता. देखून हें आनी 6वें वाक्य सांगता एकच देव आमकां तो एकलोच समेस्त बाप. म्हजो बाप इतोच तो, तुजो बाप इतोच तो, सगळ्यांचो आमचो बाप तो, सगळ्यां परस व्हरतो तो, ताचे की व्हरतो दुसरो कोणी ना, व्हरतो तो सर्व मुखांतर वावरता. म्हज्या पर्यंत मुखांतर वावरता, तुज्या मुखांतरय वावरता. कोण पळय आज इतलीं जाणां आमी आसा ह्या पंगडांत आतां आयकोन आसा. हर एकल्यांक तुमकां सरस्पर देव वापरता, वावुरता. तुमच्या सांगाता रावून तुमकां तो वापरता म्हणटा पळया. देखून वावुरता आनी समेस्तान थंय तो जियेता. हर एकांतल्यान थंय जियेता. आमी आज मागणें सुरू करतना सुरू केल्लें कशें बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी म्हणून आमी सुरू केल्लें. जर जो असो वांजेल आमी वाचल्यार 1 अध्याय त्या पयल्या वाक्यांतून आमकां सांगता जेजू देव शब्द जावन आसलो, वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो, शब्द देवा सवय आसलो आनी शब्द देव जावन आसलो. तर देव शब्द जावन आसा. आमी उलयतना हर एक उतरां ती शब्द आमी उलोवचो. पूण उलयता तोंडान जाल्यार आमकां येतात खंय जावन ती मोतींत आमच्या चिंतपा बरी शब्द म्हळ्यार देव शब्दार पर आमच्या मतींत वस्ती करनासा.
देखून बापाच्या मनांगा आमी आपडचे वळे तकलेक आमी आपडचे ह्या खातीर कित्याक बाप शब्दा रुपार आमच्या मोतींत वस्ती करता. शब्द म्हळ्यार कितें देवाचें उतर. देखून आमी म्हणचे चड आनी चड देवाचें उतर वाचून तें मोतींत आमी कसयचे. मरियमायन कितें केल्लें हर एक जेजू उलयलेलीं उतरां देवाचें उतर तिणें कान गेलें आनी मोतींत कसयलें आनी काळजांत जोगोवन दवरलें म्हणटा पवित्र पुस्तक. तशें आमच्या मतींत देवाचें उतर ना जाल्यार तर देव आमच्या मतींत वस्ती करचो कसो. कित्याक देवाचें उतर तुमच्या मतींत आसा जाल्यार देव 100% तुज्या मतींत आनी म्हज्या मतींत वस्ती करनासा. शब्दा रुपार वस्ती करनासा म्हज्या आनी तुज्या मतींत. आनी सगळें पवित्र पुस्तक तुमी वाचल्यार 4 वांजेली वाचल्यार जाय जाल्यार जुवांचो वांजेल सगळो वाचल्यार जेजू मोग म्हणून वर्णिता. जुवां म्हणटा जेजू म्हळ्यार मोग. तो वांजेली मोगाचो तो वांजेल सगळो मोग तांचो आटापण आसा जेजू मोग. तर आमचें तें मोग कितें आसा आमचें तें मोग काळजांत आसा. देखून बापाचें आनी पुताचें म्हूण हांगा काडटा जाल्यार अर्द्यान काडटलो आमच्या काळजांत मोग आसा. जेजूक आमकां आमच्या काळजांत मोगा मारिफात मोगा वरवीं जियेता. जर तुजें तें मोग ना तर जेजू तुज्या काळजांत ना न्ही. तुजें तें उतर देवाचें उतर ना तर तुज्या मतींत देव ना. जर तुजो हेरांचो तूं मोग करूंक शकनाय भाऊ भयणीचो मोग करूंक शकनाय घोव बायलां मोगान जिवंक शकनात भुरग्यां सांगात आवय बापूय मोगार जिवंक शकनात जाल्यार थंय मोग ना तुमच्या काळजांत. मोग ना जाल्यार जेजू ना न्ही. मोगार पार जेजू तुज्या आनी म्हज्या काळजांत आसा. देखून आमी हेरांक पळयतना जो मोग करीचे म्हणचे त्याक द्वेश करूं नजो म्हणचे जेजूचे उपादेश तेंचे न्ही. जशें तुजो मोग करताय तुज्या पेल्यासोय मोग कर म्हणून. देखून आमच्या काळजांत जेजू वस्ती करता. आनी सगळें पवित्र पुस्तक वाचल्यार तुमी उत्पत्ती ग्रंथांत उगडापणाचो ग्रंथ म्हणून वाचा. सगळे हे ग्रूप सगळे पुस्तक कितें सांगता म्हळ्यार पवित्र आत्मा एक बोळवंत सकत जावन आसा आनी ती बोळवंत सकत मनशाच्या भुजांचेर वस्ती करनासा. देखून बापाचें म्हणटाना तकले काडटा जेजू म्हळ्यार बाप शब्दा रुपार मतींत वस्ती करता. जेजू मोगा रुपार आमच्या काळजांत वस्ती करता. पवित्र आत्मा सक्ते रुपार आमच्या भुजांनी वस्ती करता. ह्यो बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे थंय एक जावन आसात. जर तुज्या मतींत वायट चिंता तूं चिंताय वायट चिंता तूं गळयताय हेरां विरोध काले म्हणे आसाय तर देव त्या तुज्या मतींत रावना. देव वचून जालो तर देव थंय ना जाल्यार दुसरे आनी कोण तरी वस्ती करी येता न्ही. तुवें सावलाची जिणी पळयल्यार जेन्ना सावलो देवाक अविधेय जालो देवा कडेन सलाह इसारच्या बदलाक त्या एका स्त्रिये कडेन म्हळ्यार माट मंत्र पितिसपणां आदारतल्या स्त्रिये कडेन बलमे सारून गेलो ते दळा देव ताका सांडून गेलो म्हणटा पवित्र पुस्तक. जेन्ना देव सांडून गेलो ताचे तावन तो मोगी सांडून गेलो तो ताचे तां आसले सकत सांडून गेलो. गोलियाता कडेन ताका फायट करूंक जालना. ताची वदली मिलिटरी आसूं न्ही गोलिया कडेन झुजाक तो भियेलो भितर रावलो कित्याक ताची सकत गेल्ली. ताची सकत इतली झुजां तो जिखलो साऊल राय जेन्ना देवाक अविधेय जालो जेन्ना देवाचेर ताणें दुबावलो ते जाल्यार पवित्र आत्मा सांडून गेलो ताका. ताची सकत गेली ताचें धैर्य गेलें ताचें बळ गेलें आनी तो निराश जालो. सलवणी ताणें आपणायली आनी एका कोणशाक बसून रडोंक लागलो तो मनीस. आनी देवाचें उतर सांगता जेन्ना ताचे तान पवित्र आत्मा ताका सांडून गेलो एक देवान धरलेलो खोटो आत्मा ताका सोदूंक लागलो. पळया एकत हें आमी समजून काडचें. एकत आमी नितीन सतान जियेचे माया मोगान एकवटान जियेचे देवाच्या उतर प्रकार जियेचे तेन्ना देव बाप शब्दा रुपार म्हज्या आनी तुज्या मतींत वस्ती करता. जेजू आमी हेरांचो सगळ्यांचो मोग केल्यार म्हज्या पेल्याचो म्हज्या बायलेचो म्हज्या घोबाचो म्हज्या भुरग्यांचो म्हज्या नात्रांचो पंतरांचो आमी मोग केल्यार जेजू आमच्या काळजांत आसा मोगा रुपार आनी आमची सकत आमी जेन्ना वायटाक आमी उपयोग करना बऱ्याक उपयोग करता तर ती पवित्र आत्म्याची सकत आमच्या भुजांचेर आसा. बाप शब्दा रुपार तुज्या मतींत वस्ती करता. जेजू मोगा रुपार तुज्या काळजांत वस्ती करता. पवित्र आत्मा सत्य रुपार तुज्या भुजांनी वस्ती करता. आनी बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे ते आसतना आमी एकसुरी न्हय बगर बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे सोबीत मंदिर आमी जाता आनी आमचे भितर देव जियेता. हें समजून काडचें आमी हें समजून काडचें. देखून आमच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याची कितली गरज आसा गे म्हणून आमकां आयकूंक बारीक खंडी जावन एक बरें उतर हें आमी समजून काडचें मोगाच्या भावा आनी भयणी. कोलुस्य घरान बरयल्लें पत्र सांगता 1 अध्याय 15 तावन 17 वाक्य अशें सांगता तसो प्रतिरूप अदृश्य देवाचें प्रतिरूप जेजू. देखून
क्लियर पळया जेजू देवाचे अदृश्य प्रतिरूप देखून जेजून सांगले फिलिपाक आनी सांगले जो कोणे म्हाका पळयला ताणें देवाक पळयला म्हणून. देखून आज पळया तस प्रतिरूप अदृश्य देवाचे प्रथम जनित सौर रचनामध्ये तो पयलो मालगोडो पूत ह्या संवसारांत सगळ्यांचे की मालगोडो जेजू क्रिस्त पयलो जतन पयलो पळय जनित सर्व रचनामध्ये प्रथम जनित पयलो देवान मान केलो गौरव दिलो त्याच्या पुताक आनी त्याच्या पुता मारिफात ह्या संवसाराक सोडवण केली आनी ताचे थंय सर्गीचे आनी पृथ्वेची दिसतात आनी ना दिसनातले सर्व रचना सिंहासना स्वामित्व अधिकारी प्रभुत्व ही देवान रचली ताच्या मारिफात कोणा मारिफात जेजू मारिफात ही सगळी रचली म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. कोलोसेकारान बरयलें सांपावलोन कोलोसेकाराले बरयल्या पत्रान सांगता सांपावल कितलें बऱ्याचें विवरण दिता पळया. तस प्रतिरूप अदृश्य देवाचें जेजू क्रिस्त प्रतिरूप अदृश्य देवाचें प्रथम जनित सौर रचनामध्ये ताचे थंय सर्गींची आनी पृथ्वेची दिसतात आनी ना दिसनातली सर्व रचना आमकां दिसची मुनी दिसनातली जायती आसात पूण ती रचना ताचे तावन सिंहासना जी कोण आज वैदी सिंहासनार बसून आतात ती सिंहासना स्वामित्व ताची राजवडकी अधिकारी आनी प्रभुत्व देवान रचली कोणा मारिफात क्रिस्ता मारिफात रचले म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. सर्व रचना जावचे आदी तो आसलो जेजू सर्व रचना जावचे आदी आसलो. हाचें विवरण तुमी पळयता जाल्यार तुमी उत्पत्ती ग्रंथाक वचोचे पयल्या अध्यायांत थंय 20:5 20:6 वाक्यान आमकां वाचूंक मेळटा. जाल्यार सरेस्पर देव म्हणटा आमी आतां मनशांक रचुया. आमी काल्याक म्हणटा देव. जर देवा सांगता तसो पूत आनी पवित्रत्म सांगता ते जाल्यार आसले हे संवसार रचच्या आदी ते सांगता आसले ते एक कुटुंब तांचे ते एकामेका सोड दिनात एकामेका सकला घालिनात. आमचे बरी न्ही आमचे बाबाव जाल्यार कालें एकल्याक सकला घालता एकल्याक वयर काडटा आनी कालें करता कितें करता. आजकाल कुटुंबांत इतलें आस्त बदका खातीर ह्या दुडवा खातीर आवयच्या भांगारा खातीर आवयच्या साडयां खातीर कितलीं झगडीं कालें कितें थोड्यांचे पळया आज पेपरार पळया थोड्यांचे मर्डर सयत करतात हाचे खातीर जिशित्त मारतात अली परिस्थिती आसा. पूण बाप पूत आनी पवित्रत्म पळया एकामेका ते सोड दिनात. बाप आपल्या पुताक वयर दवरता पूत आपल्या बापाक वयर दवरता पवित्रत्म जेजूक आनी पवित्रत्म बापाक वयर दवरता म्हळ्यार तांचे एकवट दाखयतात ते तेग जण एक जावन आसात म्हणून ते उत्पत्ती ग्रंथांत सांगता. जाल्यार आमी आतां म्हणटा आमी आतां आमच्यात म्हज्यात म्हणना आमच्यात सारक्याचो आमच्यात स्वरुपाचो मनशाक रचुया म्हणटा. तर आमचे थंय बाप शब्दार पारासा जेजू मोगार पारासा पवित्रत्म सक्तेर पारासा देखून आमी बापाची पुताचे आनी पवित्रत्माचे प्रतिरूप आमी ह्या संवसारांत ताची रचना जावन आसा. देखून आमी एकामेका द्वेश केल्यार आमी कोणाक द्वेश करता ताचे तें असल्या बापाक ताचे तें असल्या जेजूक ताचे तें असल्या पवित्रत्म्याक आमी द्वेश करता. जर आमी कुटुंबांत झगडीं करता जाल्यार कोणा कडेन झगडी करता तुज्या भावा तें असल्या बापा कडेन तुज्या भावा कडेन असल्या पुता कडेन जेजू कडेन तुज्या भावा कडेन पवित्र आत्मा कडेन आमी झूज मांडटा. देखून आमची कुटुंबां वांटे पांटे जातात. देखून देवाचें राज सांगता उरचें जाल्यार आमी कुटुंबांत सांगता जियेचें कुटुंबांत एकवट आसा तें. जर कुटुंबांत आमी एकवट ना जाल्यार थंय 3 तिरकूट जावन चलता तें कुटुंब. देवाचें आशिर्वाद त्या कुटुंबाक मेळनात. होगडायता आमी आमचें कुटुंब. देखून आमी पयलें आमची कुटुंबां रिपेरी करया आमची कुटुंबां बरीं करया. पळय तें दुसरें कांय ना. घोव बायल आनी भुरगीं एटलिस्ट ती तरी एक जाल्यार पुरोय ती एक थंयच घुसपट गोंदळ आसा जाल्यार कित्याक आमकां बरें करचें कशें बरें करचें. देखून बाप पूत आनी पवित्रत्म आमचे सांगता जियेता वय जाल्यार आमी एकवटान जियेता. आमी बापाच्या पुताच्या आनी पवित्रत्माच्या एकवटान जियेता. जुवांचो वांजेल आमकां सांगता 14वो अध्याय आमी वाचल्यार 9 वाक्या मुखार आमकां 14 म्हणसर आमी वाचयेत ते आमकां क्लियर देवाचे उतार सांगता पळया. जेजून ताका म्हणालो फिलिपा इतलो काळ हांव तुमचे सांगता आसुनी हांव कोण म्हणून तुका समजना मू. जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला. तशें आसतना आमकां बाप दाखय म्हणून तुज्यान कशें म्हणव येत. आपोस्तालांनी 3 संगती जेजू कडेन विचारल्यो पूण 3 संगती
तांच्या संवसारी आशा न्ही ती, संवसारी अत्रेक न्ही, कुडीच्या वडण्या खातीर न्ही, या तांच्या कुटुंबा खातीर ताणें कितेंय मागूना. तिनी संगती आत्मीक तरान ताणें मागल्ल्यो. पयल्या सुवातेर ताणें मागल्लें आमकां मागोवंक शिकय म्हणून, जेजून मागोवंक शिकयलें. दुसरें सांगलें आमचो भावार्थ सडय म्हणून, जेजून सांगलें एक सासवाच्या काना तितलो तुका भावार्थ आसल्यार या तोतीच्या रोका तुका तो हुमटून काड आनी दर्यान पड म्हळ्यार तुजें उतर आयकतलो. दुसरें. तिसरें ताणें पयलें फिलिपान बाप दाखय म्हणून, बापा सरशीन वचोंक जायना म्हळ्यार आमकां बाप दाय. त्या वेळी फिलिपान ताजे लागीं म्हळें सोमी आमकां बाप दाखय, तितल्यांत आमकां पुरो. देखून जेजू म्हणटा जो कोणें म्हाका पळयलां ताणें बापाक पळयलां. म्हळ्यार अदृश्य प्रतिरूप देवाचें, अदृश्य प्रतिरूप देवाचें जेजू क्रिस्त. देखून जेजू म्हणटा जो कोणें म्हाका पळयलां ताणें बापाक पळयलां. तर आज आमी हें समजून काण घेजें, जाणें म्हाका पळयलां ताणें बापाकी पळयलां. तशें आसतना आमकां बाप दाखय म्हणून तुज्यान कशें म्हणयेत. हांव बापा सवें आसां आनी बाप म्हजे सवें आसा हें तूं सतमानी नाय गे. पळया एकामेका सोंडितात गे ते पळय. म्हळ्यार बाप म्हळ्यार तोच, जेजू म्हळ्यार तोच, पवित्र आत्मा म्हळ्यार तोच. देखून ह्यो तिनी संगती एक जावन आसात, तिनी संगती एक जावन आसात. आनी एक आमी इल्लेशें उदाहरण दिवचें जाल्यार तुमी एक उदक काण घेया, फिल्टर उदक एका बाटलेन भरा आनी तें फ्रिजान दवरा, फ्रेझरान घाला. आयस जाता, पयलें आहलें घालें उदक, आयस जालां घालें उदक, तेंत उदक तुमी भायर दवरा, करगया, परतें घालून जाता उदक. तेंत उदक तुमी गॅसार दवरा, गॅसार दवरून कुकरान तावन जाल्यार ताका एक पायप दवरून तें आवी काडा भायर. आवी काले आसा उदक तें कितें केल्यार तें बदलूंक जायना, कितें केल्यार तें उदकाचें पळय हें प्रभाव तो बदलूंक जायना. रूप दुसरें दुसरें जावंक पुरो पूण उदक उदक तें. तशेंच बापाचें रूप, जेजूचें रूप, पवित्र आत्म्याचें विंगड विंगड जावंक पुरो पूण तो एकच न्ही. बाप म्हळ्यार एकच, जेजू म्हळ्यार एकच, पवित्र आत्मा म्हळ्यार एकच. तर एक बाप. देखून म्हणटा पळया हांव बापा सवें आनी बाप म्हजे सवें आसा हें तुमी सतमानी नाय. हांव तुमचे लागीं उलयतां तीं उतरां म्हजेच तकीच हांव उलयना, बापूच म्हजे सवें रावन आपलीं कामां चलयता. तर बाप जेजू सांगता आसलो, कित्याक बापाचें काम ह्या संवसारांत सगळें क्रिएट करचें आनी सगळें क्रिएट जाल्या उपरांत ते दोळमुसरी बाप आनी पूत सांगत आसले आनी पवित्र आत्मा हें सगळें प्रकृतीचें काम करून येतालो, सगळें करून येतालो. कितें बाप परगट करतालो तें पवित्र आत्मा करून येतालो. तुमी पळयत उत्पत्ती ग्रंथान तुमी वाचल्यार तें संवसारांत काळोख आसलो आनी संवसार निराकार आसलो आनी उदकाच्या राशीचेर पवित्र आत्मा झंपय मारतालो. कित्याक तो क्रिएट करतालो. बाप सांगल्या बारा पवित्र आत्मा वचून तें क्रिएट करतालो, सगळें रचतालो. देखून बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा एक जावन आसात म्हणल्यार निदर्शन सांगता पळया. हांव बापा सवें आसा आनी बापय म्हजे सवें आसा म्हणून हांव सांगता तें तुजें सत्मना न्हय जाल्यार ही कामां पळोवन मनीस सतमना. सतच हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हाका सतमनता तो हांव करता ती कामां करतलो. जर आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता जाल्यार जेजून केल्ल्या हर एक कामां आमी करियेत. कोणी एकला पिडेस्ताक आमी आतां इल्लेशें सांगता करियेताले आमी सांगता ना न्ही, ना जाल्यार आमी चड जावन थोडे पडी करचें आसा. हाका पिडेस्ताक आपोवचें, खंयची पीड आसा त्या आनी एकल्याक कोणाक भावार्थ आसल्याक आपोवचें. त्या पिडेचें नॉर्मल मनीस आमी हाती लायना, आमी मागोवंक की मागना. म्हळ्यार हांव फ्रू करून तुमकां जाते जाल्यार तुमकां हर एकल्यांक देवान हें गिफ्ट दिल्लें आसा म्हणून फ्रू करून दाखयता तुमकां. देखून त्या मनशाक विचारचें ताची पिडा गूण जाता गे तुका भावार्थाचें जाता, ओके ताका भावार्थ आसा. त्या भयणीचेर त्या भावाचेर मागता ती व्यक्ती आनी एक व्यक्ती आनी आमी सक्कट लोक तांचे खातीर मागता, इमिडिएट हिलींग जाता. कोणें केलें? देखून हें वागचें बारीक गरजेचें म्हाका भावा आनी भयणी. तुवें आनी हांवें सक्कट रिपीट करना पळय. ह्या उतराची सकत आमचे थंय देवयचे, आमचे जिरयचे आमचे भितर. कित्याक जॉन चॅप्टर 14:12 हें आमच्या जिवितान जारी केलें. सतच हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो हांव करता ती कामां करतलो. तितलेंच न्हय ताच्या की वर्ती कामां करतलो. कित्याक हांव बापा सत्सीन येता. कित्याक वर्ती कामां करतलो?
जेजू म्हणटा मागीर प्रकट पळय हांव बापा कडच्यान वेतलो आनी बापाची महिमा पुता मारिपात परगट जावच्या खातीर म्हजे नांवे कितें तुमी विचारल्यार हांव तें तुमकां दितलो. तुमी कितेंय म्हजे नांवे मागशे जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. तो वळ हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार पाठयतलो आनी तुमचे सवय सदां काळ तो रावतलो. तसो सदांचो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना कित्याक संवसार ताका पळयना ताका वळखयना पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तुमचे सांगतात तो आनी तुमचे थंय तो रावता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक जेजू मरण पावोन जिवन जाल्या जाता म्हणसर पवित्र आत्मो कित्याक दिवनातलो कित्याक दिवनातलो ते धर्मुसर जेजू सांगता पवित्र आत्मो आसलो. जेन्ना जेजू सर्गाक सोडून गेलो तसो पवित्र आत्मो संवसाराक देवलो. इतल्यांत आमी एक इजी आमी समजून काण घेवया. जेन्ना जेजू सर्गींच्या राजाक सोडून गेलो सर्गींच्या राजा सोडून व्हेल्लें कोणें तेच पवित्र आत्म्यान. जेजूक 3 दिसां उपरांत फोंडांतले भायर काडलें कोणें तेच पवित्र आत्म्यान. जेजू जिवंत आसतना लाजाराक जिवंत केल्लें कोणें तेच पवित्र आत्म्यान. जायराच्या धुवेक जिवंत केल्लें कोणें तेच पवित्र आत्म्यान. विधवेच्या पुताक जिवंत केल्लें कोणें तेच पवित्र आत्म्याक. त्या 10 कोडकारांक गूण केल्लें कोणें तेच पवित्र आत्म्यान. ते जाल्यार पवित्र आत्मो जेजू सांगता वावर करतालो तसो आज पवित्र आत्मो म्हजे सांगता आनी तुजे सांगता वावर करता. कितलें कामी आमी करयात कितल्या जाणांक भलायकी दिवचें कितल्या जाणांक सुटका दिवचें कितल्या लोकांक डेलिव्हरन्स करचें कामां आमी करयत न्हय. आमी कोणा मनशाचेर विश्वास दवरचे म्हणून गरज ना. जेजूचेर विश्वास दवरल्यार जेजूचेर भावार्थ दवरल्यार पुरो बापाचेर विश्वास दवरल्यार पुरो पवित्र आत्म्याची मजत मागल्यार पुरो ते तुमकां त्या वाटेन चलयतात. देखून तुमी कांय भियोन आनीकान खालपुले जावन वगेत रावचे न्ही. देवाचें उतर आयकून काणगेचें. देवाच्या उतराची सकत आमी जिरयचे आमच्या कुडींत जिरयचे तेन्ना सगळें बरें जाता. फिलिपिकारांक बरयलें पत्र सांगता 2रो अध्याय 5 ते 8 वाक्यां अशें आमकां सांगता देवाचें उतर. फिलिपियन्स चॅप्टर 2 वर्स 5 to 8. तुमचें मन क्रिस्ता जेजूचें मन जावं. आमचें मन क्रिस्ता जेजूचें मन जावचें. आमचें मन कपटी जावन नजो. आमचें मन कुसडायेचें जावन नजो. आमच्या मनांत हेरांक घात आसूं नजो. आमच्या मनांत हेरां खातीर मोसर आसूं नजो. बरें जाताना भितर हें कालें जिरगी मिरसांग चिड्डिल्ले बरी जावं नजो. हरएकलें जाताना आमी एप्रिशिएट करचें तांकां उत्तेजन दिवचें. बरें जालां कितेंय आसा सूख आल्यार ताका गुपीत सांगणें तुजी हळेली सूख आसा. तो कान घेता जाल्यार कान घेवन नाल्यार सोडून दी. तुका कांय प्रॉब्लेम ना. तुवें सांगचें तुवें सांग. देखून मगच्या भवानी बहिणी आमी हर एकल्याचो मोग करचें कित्याक म्हळ्यार आमचें मन देवाचें जेजूचें जायचें. पळय तुमचें मन क्रिस्ता जेजूचें मन जावन दी. सैमान तो देव जेजू सैमान तो देव तरी त्या समासंपणाक तो लुब्धून रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. कितेंच ताच्या जिवितांत ताणें दवरलें ना. तें सगळें कितें दायज पळय तुका आनी म्हाका दिलें. देखून आमकां बऱ्या रावळेरान रावच्या खातीर आमकां बऱ्या घरांनी रावच्या खातीर तो गोट्यान जल्म पडलें ताणें. कित्याक तो दुबळीकाय तुजी दुबळीकाय ताणें काण गेली. तुजे मालदिसांव ताणें काण गेलें. तुजे पातकाचें वजें ताणें वळयलें. तुजें खोटेपण ताणें वळयलें. एक निरपराधी मनशाक त्या रितीन कसदिलो आख्या पाताक म्हजें आनी तुजें कारण जावंक पुरो न्ही जालां खंडीत जावन. देखून आमी समजून काणगेचें देवाच्या उतराची समजणी कितें आसा. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच खाली केलो देवाचें उतर सांगता. आनी मनशा रुपान तो दिश्टीक पडलो आनी आपणाकच कालतो करून मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत विधेय जालो. मगच्या भावानी बहिणी एक सत आमी जाणा जायचे. जेजू देवाचो पूत ताका जुशी मारूंक कोणाचें ह्या संवसारान साध्य ना. पयलें साध्य ना आतांय साध्य ना आनी मुखारय साध्य ना. पळया तुमी पळया जेजूचे कश्ट पळया. जेजूक हर एका रितीन कश्ट दिला त्या जुदेवानी फरिजेवानी शास्त्रीनी हर एका रितीन. कित्याक म्हळ्यार तांचे कितें रुल्स कानून आसले पळय कानून मिरवून गेल्यात. कानूना प्रकार 30 आनी 9 मार्त जरबदेचे मार मारीचे. जेजूक 40 मार मारल्यात. 40 कोड जरबदेचे मार मारल्यात. म्हळ्यार मीत मिरवून गेल्यात. आतां पळय थोडे आसात न्हय मीत मिरवून कानून हातीन घेवन करचे आसात न्हय. तशेंच हे जुदेवानी तांचे मीत मिरवून गेल्यात. जेजू कस दिला
त्यांच्या कानुना भायर केला नी जावन जेजूक शिक्षा दिवंक ना जेजून काले पातागत करून जाल्यार ते त्यांचे कानून केनून पळय चिप्पड चीर करून जेजूक तांणी कुरसाला जेजूक तांणी मारला कितले मार आनी जेजूचो जीव काडून कोणाच्यानंत जावना ते शिपाई इतले मारल्यार मगच्या भवानी बहीण कुर्साच्या वाटेर हर एक तेंबो रगत त्याच्या वरयला ताणें एकच एक तेंबो त्याच्या कुडींत रगत ना जाल्यार तो सोलून गेला ताका म्हण तुज्या कुडींतले 1 लिटर रगत काड तूं तेद्दल अनकॉन्शियस जाताय तकली गुंवताय तुजी कॉन्शियस आसा नाही तूं आनी की 1 लिटर गेल्यार जालें तुजें तूं कोमाक गेलोय आनी 1 लिटर गेल्यार तुजें डेथ गॅरंटी पूण जेजूच्या हर एक तेंबो रगत कुर्सातावन वाळयल्या उपरांत ताणें प्राण करूं ना पळया ताचो प्राण काडूंक कोणाच्यानी जावना ताका जशी मारूंक कोणाच्यानी जावना ताची सकत तशी आसली ताची देवाची कुमक ताका तशी आसली पवित्र आत्मा तशें ताच्या ताका वावर करतलो निमाणे ती 7 उतरां पळया कुर्सातावन तांणी उलयली 7 उतरां मती काडा आनी लास्टाक म्हणटा बापा म्हजो आत्मो तुका हांव भेटयतां समर्पितां ओपसितां बापा तुज्या हातान म्हजो आत्मो ओपसितां ताणें आत्मो ओपसून दिलो मगच्या भावान म्हणून कोणें ताका जुशी मारूंक जावना ताचो प्राण काडूंक जावना ताका कोणें वायट करूंक जावना देवाची काकुळटांनी करपा तांकां इतली मेळ्ळी आनी लास्टाक ताणें समर्पिले तसो आत्मो ताणें तो आत्मो बापाच्या हातीन दिलो बापा आतां म्हजो आत्मो हांव तुका ओपसितां ओपसून दिलो कोणेंय ताचो आत्मो काडूंक जावना कोणेंय ताका जुशी मारूंक जावना ताच्या कुशेन कित्या खातीर म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर ताचो आत्मो बापाक ओपसून दिलो आनी तो आत्मो आज म्हाका आनी तुका दिला तो आत्मो जेजूच्या कुडींतावन जेजून बापाक ओपसून दिल्लो आत्मो तोच आत्मो आज म्हजे थंय आनी तुजे थंय जियेता तर त्रिएक देवा थंय आमी एक जावन आसा त्रिएक देवा थंय आमी जियेता बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे थंय जियेता देखून आमी केदींच घुसपट गोंदळ करचे न्हय आमी केदींच कोणाचेर रागार रावचे न्हय आमी कोणाकच वायट करचे न्हय आमचे हात केदाळांत वायटाक उपयोग करूं नसो आमची मोत कितेंतांत वायट कोटेपण मतीक येवं नसो आमच्या काळजांत कितेंत राग मोसोर हागे जिद्द स्वार्थ माराबे थंड पोजडेपण बेबदेपण हें आसूं नसो कित्याक जेजू तुजे थंय मोग आसल्यार मात्र जेजू तुज्या काळजांत येवन मोगा रुपार जियेता तुजी मोत नितळ आसल्यार मात्र नितळ चिंतप आसल्यार मात्र बाप शब्दा रुपार येवन तुज्या मतीन जियेता तुजे सकत वायटाक उपयोग करना जाल्यार मात्र बऱ्याक उपयोग करताय जाल्यार हेरांक दुबळ्यांक धाकट्यांक दनसीत आसतना तूं बऱ्याक उपयोग करताय जाल्यार पवित्र आत्मा सक्ते रुपार तुज्या भुजांनी जियेता त्या वेळा हांव बापा सांगता बाप जेजू सांगता जेजू पवित्र आत्मा सांगता आमी सौगां एक जाता आमी सौगां तेगने आमी सौग एक जाता कित्याक आमचे सांगता तो जियेता हे समजून आमी समजून काणगेचे आनी पवित्र त्रिंदादीक आमी मान करचे गौरव दिचे आनी सदांनीत आमी अर्गां दिचे एक सकाळीं उठून एक 5 मिनटां बापाक अर्गां दिया एक सकाळीं उठून 5 मिनटां जेजू अर्गां दिया एक 5 मिनटां पवित्र आत्म्याक अर्गां दिया एक 15 मिनटां अर्गां स्तुती भेटया 5 मिनटां बापाक 5 मिनटां जेजूक 5 मिनटां पवित्र आत्म्याक 5 कित्याक ते गीत तुजें तें आसात न्हय तुजे भितर आसात न्हय तुवें भायर सोदून वचचें म्हणना खंयच्या सेंटरांक धांवचें म्हणना तूं आसा तुजें थंय तें जियेतात तूं तें एक पवित्र मंदीर जर तुजें थंय देव जियेता तर आमकां खाल्याचें बें आमच्या जिवितांत हें सगळें आज आमी समर्पण कर दिवन मागया पवित्र त्रिंदादी कडेन हर एक तुमच्या इंटेन्शना खातीर आमी मागता दया करून तुमची सगळी इंटेन्शनां आज घाल्ली वडली आमी तुमचे खातीर मागलां आतां तुमच्या हर एका गरजां खातीर ह्या वेळार मागता तुमच्या हर एक गरजो देवाक भेटोवन दिवन आमी सांगता मागया हालेलुया 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 अर्गां तुका जेजू महिमा तुका जेजू अग्लाब तुका जेजू वंदन तुका जेजू वैभव तुका जेजू अरदान तुका जेजू नमान तुका जेजू प्रणाम तुका जेजू होगोळसितां तुका जय जय तुका जेजू होसाना तुका हरसिल्लो जावं जेजू थँक्यू फादर थँक्यू जिजा थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड हालेलुया हर एकल्यांचे इंटेन्शनां तुका समर्पण कर दिता जेजू जेजू हर एकल्या बापा रिटा डिसोजा डायना डिसोजा हांच्या सगळ्या गरजां खातीर मागता बापा सोमियान जेजू हर एकल्यांची सोमियान जेजू
लवी लोभ हाच्या खातीर मागता हांव जेजू प्रिथीला हाच्या खातीर मागता हांव सुमयान जेजू हर एकल्याक बाबा सुमयान जेजू बिना पिंटो मॉली कुटीना सुमयान जेजू हांच्या सगळ्या गरजां खातीर मागता दैवीक सकत हर एकल्यांच्या जिवितान देवण येवन दी तुजो पवित्र आत्मा हर एकल्यान देवण दी बाप शब्दार पर आमचे ते वस्ती करून दी जेजू मोगार पर आमचे ते वस्ती करून दी पवित्र आत्मा सत्तर पर आमच्या भुजाने वस्ती करून दी आमी नीज देवाचे मंदिरान जावन देवा सांगता हरसूंक देवा सांगता रावोंक तवा सांगता देवा सांगता जियोंक जाली कृपा आदार सर्वेस्पर देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमकां समेस्तांक फावो करून दी म्हणून मागता हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन 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 आमच्या बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशीच संवसारान जावं आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळणीन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन नमान मरे कृपेन बरलेले सुमिती जय सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फॉळजे कशें जेजू भगिवंती मरिया देवाच्या माया मापयां खातीर विनंती आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदीन तसो आनी सदां सर्वता आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देव बरें करून तुमकां समेस्तांक थँक्यू व्हेरी मच इतल्या संख्यान तुमी आज व्हडा उमेदीन ह्या मागण्या जॉयन जाल्यात खंडीत त्या पवित्र त्रिंदातीची हर एक बेसांवां आमच्या कुटुंबाचेर सदांच आसूं दी सांगता मेळया एकामेका तुमच्या गरजां खातीर आमी मागता सकाळच्या मागण्या जॉयन जावया तुमी 7 ते 8 आमचे गुगल मिटर इंटरसेशन आसा तातूंत तुमी जॉयन जावया तुमचें इंटन्शन कितें आसल्यार आमकां वॉट्सॅपार धाडून दिवयात आनी कितेंय तुमचे कमेंट्स असल्यार घालयेत आनी तुमचे कितेंय साक्ष असल्यार दयाकन म्हाका धाडून दिया तुमचे एक फोटो आनी एक तुमी प्रत्येक जावन वॉयस मेसेज गॅलरी पावता आनी खंडी जावन ह्यो आमी साक्षी मुखल्या दिसा आमी दितले तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक तुमची बरी रात मागता समेस्तांक गुड नायट